सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सिसिलिया फिलोमेना कुतिनो तिच्या पयल्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आनी दुखेस्त गरोब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियानो आनी रेचल पेरेरा हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यान दवरुया सोफिया रॉड्रिगीस आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. हेर सगळींचीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायतात, सर्जरी करूंक वेतात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांचे सगळ्यां पासत मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक. आनी जीं कोण आपलो जल्माचो दीस वो काजराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचीं काळजां खोंती बरी जातात तेन्ना ती संतोशान भरतली, कित्याक हांव म्हज्या बापाशी वेतां आनी तुमकां एक जागो तयार करूंक हांव स्वर्गार वेतां अशें जेजू आपल्या शिसांक आश्वासन दिता. दर दिसाक सुर्गीच्या बापाशी वचूंक आनी आमकां जागो तयार करूंक देव आपल्या उतरांतल्यान आमकां जागयता. आमी दिसपोटी ह्या देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक बऱ्या मार्गार आमी हाडूंक प्रयत्न करूंक आमी जाता तितले उपाय घेवं म्हूण ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरी सगळ्या दुदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका जेजूच्या मरणान पुनर्शिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्शिवंतपणा खातीर आमी सदांच संतोश भरीत आसूंचे कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आंतिनेंतल्यान बाय सोडून पावलू कोरिंताक गेलो. थंय जल्मान पोंताचो अखील नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इतालियेंतान आयलोलो, कित्याक सगळ्या जुदेवांनी ताका रोमा शारांतल्यान भायर सरचो म्हूण क्लाउडिसान हुकूम घाल्लोलो. पावलो ताचेशी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो कोत्ताली देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांचे बरोबर वावर कोत्तालो, कित्याक तीं ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवाराक देवस्थानांत तो वाडविवाड चलयतालो आनी जुदेवांक तशें गिरिकांक भावार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो.
सिलास आनी तिमोथ मॅसेडोनिकथान पावले तेन्ना सगलो वेळ देवाचे उतर परगटून तो सादतालो आनी जेजू अभिशेक म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कोलपले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले. तेन्ना आपली आंगोस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमचें रगत तुमकां भुजूं. म्हजे पायलेन हांव निर्मळ. आतां तान हांव विदेशांशी वेतलों. थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तीस म्हणलोल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक भोजतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोमयाचेर भावार्थ दवरलो. कोरिंतांतल्यान जायत्या लोकांन पावलुचें आयकून सोत मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. जाबाब शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गा नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जाबाब शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाच्या कुळांतान आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जाबाब शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेर गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां गोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जाबाब शेकांचेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कशी सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमची काळजां खुशालकायेन मुरगोडटलीं. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआवां परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. ताचे शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हळें, तो सांगता, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेतां. हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारूंक करताले म्हूण जाणू जावन जेजून म्हळें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात अशें हांवें म्हणलां. ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सोच सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगोतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी खोती बरीत जातल्यात, पूण खोतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. तुमी खोती बरीत जातल्यात, पूण खोतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. कित्याक जेजू आपल्या शिसां बरोबर आसचो ना अशें तांकां तो त्या वेळार कुडींत आसचो ना अशें आस्वासन दिता. आनी हाका लागून शीस गाबरतले, शीस सगळे घुस्पतले, शीस दुखाबरीत जातले हें जाणू जावन तांकां तो तयार करता आनी तांकां कुडींत करता. आपूण आपल्या बापाशी वेता.
आपल्या बापाशी कित्याक वेता, कित्याक जें कार्य बापान ताका दिल्लें तें पूर्ण ताणें केलें आनी मनशाचे सोडवणे खातीर आपूण मरून पातकाचे जैत व्हरून सगल्यांक पुनर्जिविताचे जिवीत ताणें बासावणी दिली देखून जेजू आपल्या शिसांक आपल्या स्वर्ग प्रवेशा विशीं आनी पवित्र आत्मो जो शारुती कसो पाठयतलो हाचे विशीं तो शिसांक तयार करता. आनी शीस बाबा भयणीनो घुस्पोतात, दे आर कन्फ्युज्ड बिकॉज द लॉर्ड वील नो लॉंगर बी अमिड्स्ट देम. आनी जेजू असल्या वेळार शिसांक धीर दिवन म्हणटा हांव म्हज्या बापाशी वेतां, आय एम गोईंग टू माय फादर. कित्याक गाय? कित्याक बापा सोशी तो आयिल्लो, बापातान आयिल्लो आनी बापा सोशी परतून वेता. कित्याक आमकां सगल्यांक सासणाचें बिराड थंय तयार करूंक तो बापाशी वेता. पुनर्जिवन जाल्लीं मनशां आमी सगळीं बरवशाचीं मनशां, आमी सगळीं भावार्थाचीं मनशां. ह्याच भावार्थान ह्या दिसांनी आमी ह्या बावतिस्मा उद्देशी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना भावार्थ आनी बरवसो ह्यो दोन वस्तू आमच्या जिवितांत आसूंक गरजेच्यो. कित्याक जें कितें सोम्यान आमकां भासायलां, जें कितें सोम्यान शिसांक सांगलेलें तितलें आमचें सवें घडटा. आनी आमी दर दिसाक हे देवाच्या उतरांतल्यान नियाळटा तेन्ना तोच सोमी आमकां उदीक आनी उदीक आमचे आत्मीक वाटेन तयार जावंक उलो मारता. आमी जेन्ना सोम्याच्या येण्याक तयार आसा तेन्ना परतून एकदां आमचे मदें येतलो. देर वील बी अ सेकंड कमींग ऑफ क्रायस्ट हेंच आश्वासन दिवन जेजू स्वर्ग प्रवेश करता तेन्ना आपल्या शिसां बरोबर तो सदांकाळ सासणाक जियेतलो आनी सदांकाळ आमकां बरवशाची मनशां करची हें भावार्थाची नदरेन तो आमकां पळोवंक उलो मारता तेन्ना बाबा भयणीनो आमी जेजूच्या येण्याक तयार आसूंक गरजेचें. पूण जेजूच्या येण्याक तयार अशें जावंक जायना. कित्याक जेन्ना आमी उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत पातोक सोडून दिता, वायट सोडून दिता, वेगळोचार सोडून दिता, दुस्मानकाय सोडून दिता, तेन्नाच की आमी आमच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वावुरता, पूर्णपणी जिवंक आमी वावुरता. सुफोडाय जिवितांत येतली जाल्यार हेंच करूंक आमी वावरुया आनी उदीक जेजूच्या येण्याक आमी तयार आसूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C33 पेज नंबर 42. C33. Sorvespora manunge amshidana, sorvespora manunge amshidana, sorvespora manunge amshidana, sorvespora manunge amshidana. Kurani otmo tu gadita baba, kurani otmo tu gadita baba. Sorvespora manunge amchidana, sorvespora manunge amchidana, sorvespora manunge amchidana, sorvespora manunge amchidana. Tuż amcia odmiat razwodcoloj baba, tuż amcia odmiat razwodcoloj baba. Sorvespora manunge amchidana, sorvespora manunge amchidana. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. बोव व्हडत्या देवा आमच्या मोगार बापा दुंपा बरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोड तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाळायेन आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा
सोर पदवीदारान सासणाचे देवा सोर काडेन सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दीस वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तोच संवसाराचें तारण मनशाकुळाचें जिवीत मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात तांची सांगाती आमचे ताडे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन खोस मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोरोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्ताचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीच्यो कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस येतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकुर्नीक सिसिलिया फिलोमेनाची काकूत कर तिका 1 म्हयनो फाटीं तुवें संवसारांतली आपोवन व्हेली जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चौपोती भाग्यन सुसे भाग्यन दरनुतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सुरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थाने पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाड सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुमे जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन तांगडे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसता जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासवत चलयता सासनाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù, Lucas Corinzalia, tu so, calza, Santo Sanon Bogda, Kitlo, Puntus, Aci Saloi Saliar, Puro, Dados Kain Bilun, Becha Kotmo. Gesù, Tudzia powinna wasatnie, Mutu, songi twój sorut znakał się, Gorby, Muto to nagle nachodźcie, Tu lobci ton monan nauco się. Jezu, Patkaket lot z Tobą, Matianki klasum kol malo, tuka sotianki klas morto polo, tu proptolian koso tu nazalco. Jezu, amco mungur sodaracha, satu amco sundos yason sara, amko vorvik voi magoi kur suka, tu ce sove Bogu nimi sasna.
घडयात सदांकाळ संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसा सर्वेस्पराक जुय प्रार्थुया. देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडूय आनी अशें पास्कांच्या गुटांचो फोड आमच्या जिवितांत चडूय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुब्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया T56 पेज नंबर 227. T56. तुझ्या कोपा